नंतर दोन मुद्दे आहेत. एक ताणी सांगलें की जगभर गजाली अशी चल्ल्या. तुम्ही जगभर भोंवल्यात. तुम्ही जेन्ना जगभर भोंवल्यात तेन्ना तुमकां कितें दिसता की जग ह्या विशया कडेन कशें पळयता? आमी अशी बिहेव करतात खूब फावटी की वी आर दी ओनली टुरिस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जाल्ल्या विशयान. जग ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? एंड डू यू एग्री विथ दीस आयडिया की झोन्स आसचे ज्या झोना भितर जंय पब्लीक डिस्टर्ब जायना, हेबिटेशन डिस्टर्ब जायना, ह्यो गजाली अलाव करच्यो. सो जर गोंयाक कोण येता ताका येवन फक्त धुमशेणां घालपा जाय, ताजे खातीर तो एक धुमशेणांचो झोन आसचो. हांव तुजो दुसरो प्रश्न हय पयलीं आन्सर करता. हय आतां दुसऱ्या प्रश्नाचेर आमी गोंयची पळय मेंटेलिटी जाल्या न्ही की गव्हर्मेंट कितेंय करता ताचेर आज ऑब्जेक्शन हाडपाची. ती सांग्यार IIT येता जंय लोक शिकतले आनी बरे जातले ताजेर हें तुमकां दिसता की गोंयान हांगा म्युजीक आनी नॉयजाक आनी हाका लोक जागो दितलो म्हणून? आमचे हांगा समज एक जेटीचेर समज पयशे बुडटले, कोणी म्हणटा अरे ती जेटी बुडटले कोलाक लागून. हरशीं ती जेटीचेर पयशे मोडटात वॉटर स्पोर्ट्स करपाक. सो आमची मेंटेलिटी अशी जाल्या की क्रिटिसायज एनीथींग एंड एवरीथींग दॅट गव्हर्मेंट इज डुईंग. सो तुजो पळय दुसरो प्रश्न हा म्हजो दोस्त अमितान उलयला पळय न्ही, दॅट आय थिंक इज नॉट पॉसिबल. कित्याक आमची आज सोसायटीची मेंटेलिटी चेंज जाल्या. कमिंग बॅक टू युअर फर्स्ट प्रश्न, इबित्सा युरोपान जगाचे सगळे मोठे पाशा जे व्हडले क्लब आसा, बर्थ प्लेस ऑफ म्युजीक, आय मीन थंय जितले लोक वर्साक येतात, आमकां जितले पळय हिंदुस्तानाक लोक वर्साक येतात भायले तितले थंय म्हयन्याक येतात. आनी ओन्ली पार्टीज अँड पार्टीज अँड पार्टीज. नाव थंय कितें केलें 20 वर्सां फाटीं तांकां सगळ्यांनी सांगलें, कोर्टाचें हें जालें की 10 म्युजीक बंद. सो लोकांनी ब्युटिफूल क्लब्स बांदली जी ऑटोमॅटीक वयल्यान ओपन जातात. 10 शट डावन टोटली. भितर म्युजीक चालू उरता, भितर म्युजीक, भायर कोणाक त्रास जायना. गोंयांनी तेंच आसा. म्युजीक कंटिन्यूस. आतां भितर समज तुवें केलें ताका खर्च येता. लोकांक संवय कितें जाल्या, काडली जीब लायली ताळ्याक, घालो म्युजीक पेटयलो. दुसऱ्याक कितें त्रास जाता तें आज लोक पळोवन वचनात. आमी आतां ते व्हिज्युअल दाखयतात अशे कांय बीच आसा जंय कॉम्पिटिशन सुरू जाली, कोणाचें म्युजीक चड मोठें, सायडीचे मनशाचें काय आपलें, इतल्याचेर पावलें. न्ही, हेंच कॅरींग कॅपेसिटी म्हणून एका जाग्याची आसता. तशेंच आमच्या गोंयची नॉयज कॅरींग कॅपेसिटी 10,000 पटीन वाडली. म्हणटकर हांव समज पयसो करतां, इट कॅनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सीज स्लीप. दुसऱ्यांक न्हिदूंक दिनासतना हांवें समज पयसो केलो, तो पयसो केन्नाच पचचो ना. धंदो म्हणटा तो करता आसतना सोसायटीक टुगेदर घेवन करपाक जाय. आतां हातूंत एक एग्जाम्पल दिता. हांवें समज फाल्यां एक इल्लिगल सोरो विकलो, तो शेजाऱ्याक हें जायना, दुखना, स्टेटीक लॉस जाता, रेवन्यू लॉस जाता. पूण हांवें समज थंय म्युजीक घालें, ती सगळी विलेज रातची न्हिदना, डिस्टर्ब जाता.